हिंगासर जितके टुरिझम वाडटा म्हाका दिसता तितले फॅसिलिटी आमकां चेंज करीत रावची पडटली. सो आयजूच हांव सांगूंक सोदता की हिंगासर मल्टी लेवल कार पार्क येवपाक जाय. तुमकां कितें दिसता? मल्टी लेवल म्हणजे कार वयर वचून रावतली, 2 व्हीलर जावं 4 व्हीलर. 2 व्हीलर सकला आसतली पण तेजे वयर मल्टी लेवल कार पार्क हिंगा जावपाक जाय. कित्याक गाडयो वाडत रावतल्यो आनी जागो मेवचो ना. म्हणजे जो जागो मोदेकात आहा हो एक कॉर्नराक थिंगासर मल्टी लेवल कार पार्क जावची. हिंगासरूच न्हू नाजरी पार्किंगानूय मल्टी लेवल कार पार्क जावपाक जाय. तशेंच कलांगुटान जावपाक जाय, बोडके वाडा कडेन. तशें कांदोली जावपाक जाय. असले फॅसिलिटीज करपा खातीर GTDC गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन GSIDC यांच्यानी आमच्या कोस्टल बेल्टाक सपोर्ट करपाची गरज आसा. त्या खातीर जे कितें काम करपाक जाय, पेपर वर्क करपाक जाय तितले आमी करून दितले. कित्याक आयज लँड आमच्या पोझेशनान आहा. जेन्ना जागो आमच्या कडेन आहा तेन्ना हे फॅसिलिटी करपाक जाता. कित्याक सदांच एक आडखड आसता जाग्याची आडखड जर तर आसत जाल्यार ती फॅसिलिटी करूंक मेळना. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कलांगूट विलेजी खातीर जाय, कोस्टल बेल्टा खातीर जाय तितलोय आमी करपाक वावुरतले. And all over Kalangut village is undergoing a makeover because we have to be ready. I don't know if you know, in some time now, in maybe 3-4 years time, Mopa airport yopata. When that airport comes, zaite tourists will visit our state. But before that, we have to change the image of our village. Kalangut poile kait infrastructure nalle, but over the 5-6 years, our MLA has fought tooth and nail to create infrastructure. Now with GTDC helping us, akko Kalangut Baga road tumi boya. We've got footpaths, we've got drains. Poile cholong zain nalle, water used to get long. People couldn't walk on the roads. Gadio parks zatale haphazardly. People free movement was restricted. But आम्ही एक system घातलेले आहा. There are vehicles lifting 2 wheelers. Footpath work is going on. Drain work is going on. Beautiful ornamental lights are being put. All this for our tourists. To good infrastructure दित तुका बरे tourists येतले. Those tourists that spend more money in your restaurant, in your guest houses, high quality tourists. So we are grateful to the entire department for this. And we need the support of locals. आता तुम्ही पोया, if you are trying to create an image, all these glow boards, glow boards, only 100% veg, this, that is come. It's not adding a good side. 100% veg, आमच्या गोंयचे culture गोवनू. Let it be a small board. Let us make a change that improves the overall image of Kalangut. So I request the locals for your continued support. You all have supported us in giving your land to create parking space, create footpath. Same way this panchayat, all of us panch members are committed towards making the overall of this village. And for that we seek your support. Our MLA is always there to create quality infrastructure along with the government and tourism. Tourist belta, सगळे हॉटेल लायनीक बरे भशेन लायन येवपाक जाय, लायट येवपाक जाय. लोक रावता तांकां लायट सारकी 24 hours मेळपाक जाय. आनी ते करता तेन्ना मायकल बाबाक पयलीं सांगलें कांदोली इनोव्हेशन करता तेन्ना पंचायत वांगडी आसले. बरें दिसता की कोंकणील्यान आमकां एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक 20,000 स्क्वेअर मिटर दिला जागो. आनी तितू भितर आमी तो सबस्टेशन करून कलांगूट येता ते एज टुरिझम पावर मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदता की येता ते थोड्या दिसांनी आमी परतून हांगा येतले 1 म्हयन्या भितर आनी तुमकां 24 वरां लायट कशी मेळटली हेजेर आमी लक्ष घालतले. आज चेअरमॅन ऑफ GTDC खूब दीस जाल्ले. एक्चुअली गेले फाटी आमी सेंट्रल टुरिझम मिनिस्टर साहेबाकूय खबर आहा येवन इनोव्हेशन करपाचें आशिल्लें. पूण अनफॉर्च्युनेटली आमचो प्रायम मिनिस्टर एक्स प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी एक्सपायर जालो आनी तेन्ना ते प्रोग्राम पोस्टपोन जाले. आज टुरिझम मिनिस्टरान म्हाका परवानगी दिली हें करया, इनोव्हेशन करया आनी चालू करया. कित्याक लोकांक फ्री वायफाय, टॉयलेट फॅसिलिटी हे सगळे इन्फॉर्मेशन सेंटर सगळे चालू जावपाक जाय. पूण आज हांव टुरिझम मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की टायम काडून तो हांगा इनोव्हेशन येयलो. तसोच बाकीचे सगळे पंचायत ओवर जस्ट ऑन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम. नाल्यार कितें जाता आमकां एक्चुअली नाशिल्लें हो प्रोग्रामा भितर. पूण विदिन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम हांव टुरिझम मिनिस्टर मायकल बाबाक आमचे सरपंच त्यांचे सगळे पंचायत वांगडी ZP बाकीच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतलेंच सांगता की पयरूय सांगलें आनी आतांय सांगता की हे कलांगूट मतदारसंघाचो आमदार हांव. म्हणजे मिनींग कितें की जे मतदारसंघाक जाय म्हजे कडेन कितें जाता ते आमी मायकल वांगडा करून दितले. म्हणजे हो म्हजो मतदारसंघ असो हांव मानता. तशेंच आमी हें काम करया. ज्यो ज्यो गोष्टी हे मतदारसंघान जाय टुरिझम मार्फत हो आमचो टुरिझम मिनिस्टर आसा, तशेंच GTDC चेअरमॅना मार्फत हो डिपार्टमेंट ऑफ पॉवर मार्फत आमी एकठांय काम करया. मायकलाकूय मातशें तुमी सांबाळून घेवचो. मायकल मातशें हें जाता केन्ना केन्ना अपसेट जाता. पूण मायकलाक हांव एंगेन दवरून काम करून फुडें हे वाठारांत कितें जावपाक जाय तें सगळें आमी करया. चड खुशी भोगता. तुमचे टॉयलेट, चेंजिंग रूम, लॉकर सिस्टम
बाकी तुमचे इन्फॉर्मेशन सेंटर ही सगळी ओपनिंग करपाक खरोखरच आनंद जाता, कारण BTTC चेअरमॅन तसो हुशार आणि खंयच्या हातीन काम घेतल्यार कोणाची परवा करपी न्ही तो, करून उडोवपी, हे तेजे उतराचेर तेजे उलोवपाचेर तो पळोवन शिकलेलो. तसो तुमचो डेप्युटी स्पीकर मायकल, आज ह्यो ज्यो फॅसिलिटी आमकां दिसतात ते मायकला खातीर, आनी मायकल नाल ह्यो फॅसिलिटी केन्नाच जावंक शकनासलेल्यो हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. कारण म्हाका हर एक कोस्टल बेल्टाच्यो ह्यो फॅसिलिटी जाय. हांगाच न्ही, गोंय हें मायकल हांव केन्ना सांगता, गोंय आमच्या सगळ्यांची, सगळो इंट्रस्ट पळोवपाक जाय, जसो आमचो काबराल पळयतल्या बरोबर. आनी ह्यो फॅसिलिटी नाजाल्यार आमी ट्युरिस्टांक कितें सोय दिवंक शकता, आमच्या गोंयकारांक कितें दाखोवंक शकता. आमच्यो बिचीस आनी आमकां त्यो फॅसिलिटी जाय आमीच पळोवपाक जाय आनी आमी करपाक जाय. ह्यो इतलीं वर्सां जाली. पयली सुवातेर हांव खूब खूश की हांव ट्युरिजम मंत्री जाल्या उपरांत खुबशें दिसपाक लागलो आनी खुबशें हें मेळपाक लागलें. ह्यो फॅसिलिटी अश्योच जावपाक जाय. कारण हांवें जेन्ना स्वदेश दर्शनांतल्यान जेन्ना पयशे आयले 100 कोटी, तेन्ना हांवें पयली अख्खे गोंयान जे कोस्टल बेल्टाचे MLA सरपंच बी आसले तांणी सगळ्यांची मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलेलें जसो मायकल काम करता तसो काम करा तुमी. मायकलान हे CRZ धरात ते बाकी सगळ्यो ज्यो परमिशन आसात आनी जंय जे ऑब्जेक्शन आसा ते तेणें फुडाकार घेवन ते क्लियर केल्यो म्हणून आज ह्यो व्हडल्यो इमारती आमकां दिसतात.